प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वो आविस्वोर वोड 1 ते 6 पर्यंत 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसतल्यो, पूण ज्या मनशां उदेशी ते वयतीत तांचें कोटा. ह्या ल्हानांतले एकल्याक पुर्यान तांणी भावार्थ सोडूंक ओडून व्हरचे आदीं तांकां गळ्याक दांत्याचे पॅड बांदून दोरयान उडयल्ली जाल्यार तांकां ओदीक बरें जातो आसलें. सुत्राय दोरात, तुजो पेलो तुजेर चूक करीत तर ताका शिडकाय, आनी तो आपली चूक वळखून घेतीत जाल्यार ताका भोगोस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका भोगसूचो. भावार्थ आपोस्तलांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांसपाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटून वच आनी दोरयांत रिगून पाळा सोड. अशें ह्या मोरीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातलें आनी तें तुमचें आयकतलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू एकदम म्हत्वपूर्ण शिकवण दिता आमकां. आनी ही शिकवण जावन आसा जी एकल्या मनशाक ह्या संवसारांत लागतलीच. कित्याक आमी सद्दां कोणाक तरी आमी आमकां बोगसणें दिवचेंच पडटलें. आनी भाव भयणीनो, कित्याक ही शिकवण दिता? कित्याक जेजूचे शीस जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, जेजू आमी जो आमकां आमचेर चूक करता, जो आमचेर आड येता, ताका आमी कितले फावटी बोगसूंक जाय? जेजू म्हणटा, तुमी ताका 7 फावटी बोगसूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा 7 फावटी बोगसूंक जाय, ते सजमले 7 फावटी बोगसूंक जाय जाल्यार एकदम कठीण. तो जेजूक म्हणटात, जेजू आमचो भावार्थ वाडय. भाव भयणीनो, जेन्ना तांकां कितें पेकोवणी करूंक जाय आसली, देंवचार काडूंक जाय आसलें, कितें व्हडली मिलाप करूंक जाय आसली, केन्ना जेजूक विचारूंक ना की आमचो भावार्थ वाडय. पूण जेन्ना जेजून सांगलें ताका आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय 7 फावटी, ताजे उपरांत ताणें एक दुसरे शिकवणींत सांगलें 70 फावटी 7 म्हणजे ताजे म्हूण ते अजाप जालें. आनी तेन्ना जेजूचे शीश जेजू कडेन येतात, म्हणटा, जेजू आमचो भावार्थ वाडय. भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ वाडय हो प्रश्न जेजूच्या शिसांनी कित्याक म्हणलें काय? ताणें म्हणलें कित्याक त्या वेळार जेजूचे शीस एक नोय रोचना जावंक नासले. जेजू आजून खुर्सार वसोंक नासलो. जेजून आज आपले रोगत व्हारूंक नासलें. तो मरण पुनर्जेवन जावंक नासलो. पवित्र आत्मो आजून येवंक नासलो संवसाराचेर. कित्याक पवित्र आत्मो येयलो जेन्ना जेजू पोत्तून गेलो बापाच्या घरा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना शीस हो प्रश्न विचारता, जेजू आमचो भावार्थ वाडय, कित्याक ते जाणो आसले की ताका भावार्थ आसूंक जाय आसलो ते दुसऱ्यांक बोगसणें दिवपाक. भाव भयणीनो, भावार्थ ना जाल्यार आमच्यान दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक जायना. आमी आमच्या मनांतल्यान करतले आमी बरे भाशेन खोशी आसा जाल्यार त्या वेळार आमी बोगसणें दिवपाक तयार आसतले हांव. पूण ताजे उपरांत कोण आमचेर पोत्तून आड येयलो, ही सगळीं आमच्या आमच्या मनांत चिंतनां येतलीं आनी आमी आतां जें बोगसणें दिलां तें आमी बोगसणें दिवं नासतना आमी रावतले हांव. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूचे शीस म्हणटा जेजूक आमचो भावार्थ वाडय, हो प्रश्न आमच्यान आयज ह्या नव्या कराराची भुरगीं आसून आमच्यान म्हणूंक जायना. कित्याक जेन्ना आमी एक नवी रोचना जाता तेन्ना आमचे भितर, आमच्या काळजान, आमच्या आत्म्यान आतां आमकां जेजूचो भावार्थ आसता. भाव भयणीनो, हो भावार्थ केन्ना येता? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. जेजू आमचे पासून खुर्सार मेलो, तो पुनर्जीवन जालो, तो आतां सुदीच्या बापाच्या उजव्याक बसला, ताणें आमकां पवित्र आत्मो धाडला. पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी पवित्र आसतकच, पवित्र आत्मो आसतकच
पवित्र आत्म्यान देवाचो मोग आमचे भितर व्हावयला आनी देखून भाव भयणीनो आमच्यान आतां त्या भावार्था वरवीं आमच्या त्या दुसऱ्या आमच्या भावा भयणांक आमच्या दुस्मनांक पासून आमच्यान बोगसणे दिवंक जाता. तो जेजू आयज जेन्ना जेजूचे शीत जेजू विचारतात आमचो भावार्थ वाडय तेन्ना जेजू कितें शिकोवन दिता तो म्हणटा तो म्हणटा सांसवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटोन वच आनी दोरयान रिगून पाळून सोड अशें ह्या आमोरीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातलें आनी तें तुमचें आयकोचेलें. जेजू हें शिकोवन दिता म्हणजे कितें भाव भयणीनो हे आमोरीचें झाड जावन आसा ताची मुळां एकदम पयस वेतात. एका कॅन्सरा भाशेन कॅन्सर जेन्ना आमच्या कोणाच्या जिवितान कोणाच्या कुडीन येता तो कॅन्सर सगल्या कडेन वता एका जाग्यार येता मागीर सगल्या कुडीक वेता आनी तो कॅन्सर मनशाक सारको त्रासान उडयता आनी ताचें मरण जाता. तेच बरोबर ह्या आमोरीच्या झाडाक जी पांवां आसात ती खूब पयस वेतात आनी आतां तें झाड काडपाक एकदम कठीण कित्याक ताची मुळां एकदम पयस वेतात आनी तें झाड घट रावता. आनी जेजू म्हणटा जेन्ना तूं ह्या आमोरीच्या झाडाक म्हणटाय तोंड उक्तें करून म्हणटाय उमटून वच आनी दोरयान रिगून पड तेन्ना भाव भयणीनो तो जेजू कितें शिकयता तो म्हणटा जो आत्मो आमचे भितर आसा जो आमकां बोगसणे दिवपाक तयार ना आमकां बोगसणे दिवपाक दिना त्या आत्म्या कडेन आमच्यान उलोवंक जाता. आनी जेन्ना आमी त्या आत्म्या कडेन उलयता आनी ताका म्हणटा जेजूच्या नांवान आमच्या जिवितांतलो आमच्या कुडींतलो आमच्या आत्म्यांतलो भायर सर त्याच वेळार तो आत्मो जो आमकां बोगसणे दिवंक दिना तो आत्मो सदां असो देंवचाराचो आत्मो तो आमच्या जिवितांतलो भायर वेता आनी आतां आमकां दुसऱ्यांक बोगसणे दिवंक जाता. भाव भयणीनो भावार्थ आसा आमच्या कडेन भावार्थ आसा पूण आमचो भावार्थ आहा जाल्यार आमी तोंड उक्तें करूंक जाय जें जेजून आमकां शिकयलां दुसऱ्यांक कशें बोगसणे दिवपाक. आमी कुमसार करता वय कुमसार केले उपरांत परतून तो मनीस आमच्या फुडें येयलो जाल्यार आमी ताका पयस दवरता ताजेर आमी उलयना ताका आमी आमच्या जिवितान हाडना. पूण जेन्ना आमी ह्या भाशेन उलयता त्या आत्म्या कडेन जें जेजून सांगलां आमकां त्या आमोरीच्या झाडा कडेन उमटून वच म्हूण सांगता आनी दोरयांत वच म्हूण सांगता तेच भाशेन आमच्यान ह्या आत्म्या कडेन जो आत्मो जावन आसा देंवचाराचो आत्मो जो आमकां बोगसणे दिवपाक दिना त्या आत्म्या कडेन आमच्यान भावार्था वरवीं आमचें तोंड उक्तें करून म्हणूंक जाता आनी तो आत्मो भायर सरता आनी आमच्यान आमच्या दुस्मनांक पासून आमच्यान बोगसणे दिवंक जाता. भाव भयणीनो आनी जेन्ना आमी बोगसणे दिता तेन्ना आमच्या जिवितांत जे देव आमकां बसावनी भरूंक सोदता पेकोणी दिवंक सोदता मिलाप करूंक सोदता जे आमीच आड केलां आमी बोगसणे दिनासतना रावन तेंचें उक्तेपण जाता आनी आमकां जिवितांत सगळें बरें फाव जाता. आयज भाव भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत आमचे खूब लोक आड येयला आमी खरीच जिवी आसा जाल्यार कोणाकूच म्हणूंक जायना की आमच्या जिवितांत कोण आड येवंक ना. कोणें आमकां वायट केलां आमच्या सासू मायन आमच्या गोरकारान आमचे बायलीन आमच्या भाव भयणान कितले फावटी ल्हान वस्तू स्वतेक आनी कितें भाटां बेसां पासत कितें पयशां पासत कोणें आमकां कितें म्हणलां आमी कितलीं आमी ताचेर आड येता आमी दुखोरलेलीं आसा आमी आतां ते बोगसणे दिनासतना रावतात. आयज भाव भयणीनो ह्या उतरा वरवीं आयज आमी त्या आत्म्या कडेन उलोवया कित्याक आमी जेन्ना बोगसणे दिना आमी आतां इफेन्नान वचपाक तयार जाता. कित्याक जेन्ना आमी बोगसणे दिना आमी आमच्या पातकान आसा जेन्ना आमी आमच्या पातकान आसा देवान आमकां बोगसूंक जायना आमी आतां देवाचें सगळें बरें जें आमकां जिवितांत दिवंक सोदता तें आमी आमच्या जिवितांत येवपाक दिना. देव दिता पूण आमीच दिना कित्याक तें बोगसणे दिनासतना आमी रावल्या. आयज भाव भयणीनो त्या आत्म्या कडेन आमच्या जिवितांत जो आमकां बोगसणे दिनासतना रावला त्या आत्म्या कडेन जेजूच्या नांवान पयस वच म्हणया भायर सर आमच्या जिवितांत आमच्या फॅमिलींतलो आमच्या सगळ्या आमच्या जिवितांतलो भायर सर म्हणया आनी आयज तान आमी सगळ्यांक बोगसणे दिवन जेजूच्या मोगान चलपाक आयज आमी थाराव घेवया. तुमकां तुमच्या फॅमिलींक आयज जेन्ना आमी एक नवो सुमान कॉमेस करता तुमच्या फॅमिलीक आनी तुमकां सगळ्यांक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाची जर तुमकां सगळ्यांक आमच्या सर्वुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगळ्यांक हांव आवडयता.